शुक्रार 16 फेब्रेर मुखेल बोर्ड आपणा बरोबर नवरो आसोसर आनी तेन्ना ते उपास कोत्तोले. नियाळाक आदार. हालींच कांय वर्सां जालीं आयतारा दिसा मिसान वांटो घेतल्या उपरांत रेस्टॉरंटांत वचून जायतीं आमची भाव भयणां च्या पियेतात आनी सोमरमतात. जेजू आमच्या कुडी ओतम्यान आयलो आनी आतां उपास संपलो. आयतारा दिसा हो हेरा दिसांनी आमी मिसांत वांटो घेता तेन्ना 1 वराचो तरी उपास गरजेचो. हें आमचे पुर्वज आनी इगोर्ज माता सांगता तें आमी आयकलां. पूण जेजू घेवचे आदीं ताका आमी आशेवंक आनी भुकेवंक जाय. आमच्या तोंडांत आनी पोटांत कांयच आसूंक फावना. तेन्नाच जेजूची कूड शिवून आमकां दादूसकाय भोगता. हो उपास आमकां देवाशी लागीं हाडटा. आमचें ओरपण देवाक दिता. देवाक आमी आयकूंक पावता. संवसारी भुलवण्या सवे आमच्यांत झुजूंक जाता. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आपल्याक नवरो आनी पवित्र सोबेक शिसांक ओकोल म्हणटा. आनी ह्या पासत जेजू आपूण संवसारांत आसतना आपले शीस उपास करचे ना, पूण आपूण स्वर्गार गेल्या उपरांत शीस उपास कोत्तोले म्हूण सांगता. सगळ्या धर्मांनी उपासाक चड म्हत्व आसा. सोम्याचो दीस आयतार सोडून खंयचोय एक सुमानांचो दीस विंचून काडून आमच्या कुडी ओतम्याच्या फायद्याक उपास करूंक गरजेचो. उपास जावंक जाय आमकां उणें करूंक दुसऱ्यांक दिवंक तेन्नाच की आमच्या उपासाचो फायदो जातलो. म्हजो थाराव सुमानाक 1 दीस तरी उपास करूंक हांव वावुरतलें.